त्याची झळ संपूर्ण गोमंतकाक लागलेली आसा. शेती भाती गेलीच मायनिंग लागून पहिली, आणि ज्याचे तुमचं सगळ्यांचा उदरनिर्वाह जातलो ते तुमचे संकट आसा. हे संकट दूर जावचे म्हणून आमचे पर्यंत अनेक प्रयत्न आम्ही स्वतः व्यक्तिगत पातळीचेर आणि पक्षीय पातळीचेरय केल्या. एक साधो उपाय त्याच्यावरचो असो आसा की केंद्र सरकारान ऑर्डिनन्स काढून हे मायनिंग धंदो चालू करचो यासाठी प्रयत्न करूंक जाय. आमकां आश्वासनां विधानसभेत मेळ्ळ्यात, डेलिगेशन दिल्ली पर्यंतही गेला, सगळ्या पक्षाच्या नेतेगणाकडे सुद्धा भेटीगाठी झाल्यात, परंतु खंय आणि कितें घडलां हे मात्र अजूनपर्यंत कोण सांगना. ही उतरां आमकां खरी म्हणजे सरकार कडल्यान येवंक जाय. सरकार कडल्यानच कांय मेळना. आमचे मुख्यमंत्री सीग असतात, आजारी असतात, आणि गोंय आजारी पडला अशी परिस्थिती आज जाल्ली आसा. काल केंद्र सरकारान एक नवो वटहुकूम काढलो तलाक संदर्भात. जर तलाक संदर्भात वटहुकूम काढूं येता तर ज्या गोंयचेर प्रसंग उद्भवला ते संकट दूर करपा खातीर एक वटहुकूम काढूंक जायना अशें कोणाकच दिसी पडना. म्हणून तुमच्या ह्या आंदोलनाक संपूर्ण व्यक्तिगतरित्या आणि पक्षीयरित्या पाठिंबो दित आसता हांव आमच्या सगळ्या नेत्यांक विनंती करूंक इच्छिता. आज पार्लमेंटान आमचे खासदार ना खरे, शांताराम नायक आमचे जर असतात तर कदाचित 0 वराक अक्षरशः ते त्या मंत्र्याच्या किंवा पंतप्रधानाच्या आणि सभापतींच्या आसनाकडे धावतले असले. Everybody is busy how to make a composition of forming the government. महिने रावले आणि राहू शकना. याच महीना भितर कितें तरी करचे. हमारा और एक मीटिंग राहुल जी के पास वो अरेंज करेंगे, ये हमारा रिक्वेस्ट. क्योंकि ये जो इशू है ये इशू पॉलिटिकल पार्टी का है ही, लेकिन वहाँ जो बहुजन समाज के कामगार लोग वो ज्यादा बन रहे हैं उसमें, यानी उसको ज्यादा तकलीफ हो रही. जो आज नौकरी गया करीबन चौगुले सालगांवकर ऐसी जो कंपनी बड़े बड़े कंपनीज थे, वो लोगों ने एम्प्लॉय उनके कामगार थे उनको निकाला गया है. शिरगांव के कामगार को ऑलरेडी निकाला गया है. कई लोगों को बोला है कि आपको नो वर्क नो वेजेस देंगे, और नो वर्क नो वेजेस कब देंगे ये भी अजब की बात है. यानी ये सरकार है, सरकार ने उनका जो रिट्रेंचमेंट एप्लीकेशन था वो खारिज किया, यानी परमिशन नहीं दिया. वो होने के बावजूद भी उनको नो वर्क नो पे दिया. यानी कानून में प्रावधान है अगले 1 साल तक वो उनको रिट्रेंच नहीं कर सकते. लेकिन वाया मीडिया निकाला है नो वर्क नो पे. काम तो हमने बंद नहीं किया है. काम अगर बंद हुआ है तो उनके एम्प्लॉयर के डीड के कारण हुआ है, हमारे कारण नहीं हुआ है. कामगारों ने कोई स्ट्राइक नहीं किया है, हमारा लोगों ने कोई चोरी नहीं किया है. कि इसमें आप फुल्ली होल हार्टेडली हमको सपोर्ट करके एक बार इश्यू जो है वो माइनिंग इतना ही विनंती है. सगळ्या प्रकारची जी कितें घटनात्मक पद्धती आसा लक्षवेध करपाची तो सगळो तुम्ही प्रयत्न करचो. आणि जे लोकसभेचे जे अधिवेशन जातले त्या वेळार आमचे हे सगळे नेते त्या ठिकाणी तुम्ही जर धरण धरूंक येता तर तुमच्या बरोबर, तुम्ही ना जाल्यार तुमच्या शिवाय समजा सगळ्यात कोण येवंक शकता अशें ना. की मडगांवचे लोक सामके मोठे, पूण आज ह्या चवथीक जशी तुमचेर हांगा परिस्थिती आयल्या तशीच परिस्थिती मडगांवच्या बिझनेस कम्युनिटीचेर आयल्या. कारण मडगांव हे बिझनेस सेंटर. तुम्ही म्हणटले कशें आयले काय म्हणून. हांवें त्या दिसा भाशण उलयता आसतना सांगिल्लें इतको इफेक्ट पळय ह्या सायडीच्या लोकांक जाला, किंबहुना मातसो कमी जायत, पूण मडगांवच्या शहरांत आसपी व्यापारी वेगवेगळ्या तरेचे व्यापारी, आता तुम्ही तर अमके कडधान्याचे व्यापारी जाय, साखर तांदूळ जॉब विकपी व्यापारी जाय, होलसेल आनी कसले फ्रुट्साचे व्यापारी जाय, होलसेल लिकराचे व्यापारी जाय, ह्या सगळ्यांचेर आज परिस्थिती बिकट आयिल्ली आसा. कारण ह्या मडगांव हे कमर्शियल कॅपिटल. मडगांवच्यान सगळो माल म्हणजे आता सावड्डे बाजार जाता, सांग्यार बाजार जाता, आनी खंय बाजार जाता, मडगांवच्यान होलसेल मार्केटांतल्यान सगळो माल हो त्या गांवांनी वतालो. आज मायनिंग बंद जायत पसून
कोणाच्यो पयलीं आठवड्याक 10 पिकअपी किंवा 10 हे वताल्यो धाकल्यो व्हॅन्स जाल्यार आज त्यो 2 वता अशी परिस्थिती आसा. आनी ताका लागून मडगांवकाराची चवथ सुद्दां आमी काल हांव गेल्लो एका सार्वजनीक गणपतींत आनी गाराणें घालें गणपती मुखार की आज संपूर्ण गोंयकार दुख्खात आसा. गोंयकाराच्या मुखार एक दुख्खाचें सावट पसरिल्लें आसा. आनी म्हणून तांणी गणपती कडेन मागलें की तूं वता आसतना हें दुख्खाचें सावट तुजे बरोबर घेवन चल आनी आमकां सगळ्यांक बरे दीस दाखय. आनी पोटाचो प्रश्न हो पयलीं सोडोवपाचो आसता प्रायोरिटीचेर, बाकी सगळें मागीर. कारण लिंक कशी आसता, तुमचे सगळे डिपेंडंट आसा पळय, देव तुज्या फाटल्यान उबो रावतलो. हे म्हाका ल्हानपणाक आवयन सांगिल्लें. हांव एक्झॅक्टली तंतोतपणे तें पाळटा. ते संस्कार म्हजे ल्हानपणा जाल्ले ते हांव पाळटा. आनी म्हणून म्हजें दार सदांच मडगांवां म्हाका एंटी एन्क्लम्बन्सी लागना. कित्याक बारीक मनीस रातचो दिसाचो खंयच्या टायमाचेर म्हज्या दारां भितर येवपाक शकता, दार उगडून भितर येवपाक शकता. आनी म्हणून हांवें बारीक लोकांच्या पोटार केन्ना मारलें ना. म्हज्या टेन्युअरांत तुमी काडा आनी पळयात. म्हज्या टेन्युअरांत जेन्ना मायनींग चलतालें खंय कितें एक्सेस जालो जाय, एक्सेस जालो तांचेर एक्शन घेवपाक जाय. धंदो बंद केन्ना करना. हांव सदां म्हणटा थिएटरांनी तिकेटाचें ब्लॅकमेलिंग चलतालें, स्मगलींग हें चलतालें, तिकेटी विकताल्यो. थिएटर कोण बंद करना आशिल्लो, कोण करता तांचेर एक्शन घेतालो. थिएटर केन्ना कोणाचें बंद उडयलां? खंयच्याय धंद्यात तुमी वचा, इलिगॅलिटी प्रत्येक धंद्याक आसतली. म्हणून धंदो केन्नाच बंद उडयना, लोकांच्या पोटार मारना. आज प्रसंग आयला, बारीक लोकांचेर प्रसंग आयलो. आनी म्हणून अशा ह्या वेळाचेर तुमकां सॉलिडेरिटी दाखोवप चवथीचे दीस आसा. सो आयज आमी सरकाराचें लक्ष केंद्रीत करुया, राज्य सरकार आनी केंद्र सरकार, की गोंयांत 2-2.5 लाख लोक उपाशी पाळीचेर येयल्ले आसात. तेंच्या मुखार कितें आसा, तेंचें भविश्य हें तांकां खबर ना. केंद्र सरकार बीजेपीचो आसा, राज्य सरकार बीजेपीचो आसा. आतां आश्वासन कोणें दिवप प्रयत्न करता. आमी ऑपोजिशन आसा, आमी तर येवन आश्वासन दिवन वयता, बरें आसा. पूण जेन्ना सत्ताधारी आसा ताका जाय फक्त इच्छा, हें आपूण करतलो म्हणून काम. आनी ती इच्छा आसपाची तें काळीज आसपा पडटा, आनी काळीज आशिल्लो लिडर आसपा पडटा. पूण अशें दिसता गोंयांक की गोंयांत जे बीजेपीचे लिडर सगळे आसात तांकां काळीज ना. तांकां जर काळीज आशिल्लें जाल्यार 6 म्हयने आयज मायनींग डिपेंडंट लोकांक गोंयभर आंदोलन करपाची गरज पडपा नाशिल्ली. सारकें बेटूबाब, 6 म्हयने आंदोलन, म्हाका दिसता 6 म्हयने आंदोलन इतलें लांबलां खंयच्याच इश्यूचेर लांबलें ना. गोंयांत व्हडलें आंदोलन जालीं. म्हणजे 6 म्हयने कंटिन्युअसली बसप आंदोलनाचेर ही ल्हान गजाल न्ही. हें जेन्ना जगता जेन्ना तुज्या पोटाक कसो लागता तेन्ना. आनी आयज बीजेपी राजकारणाचेर राजकारण करता ह्या इश्यूचेर. 7 म्हयने जाले सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर जावन. आयज गोवा अर्बन बँकेच्या 7 इश्यू थंय इल्लिगली 2 हांकां कॉप घालतात मेंबर, आनी तांकां मागीर चॅलेंज करता दुसरो बोर्ड. हायकोर्ट तांकां तेंच्या अगेन्स्ट वयता, आनी आमचो स्टेट गव्हर्मेंट ती ऑर्डर चॅलेंज करता सुप्रीम कोर्टाक. म्हळ्यार तुमी इमेजीन करात कसली इश्यू. लोकांनी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक इलेक्ट करून दिता, ती बँक काबार करतात. कोऑपरेटिव्ह बँक मुवमेंट सगळो काबार केला. भाई तेजेर उरलेली ना, कारण तेगेली बँक तेची तेणी सारकी उबी केल्ली. ज्या कोऑपरेटिव्ह बँकेनी गोंयच्या लोकांक पोटाक लायले, एम्प्लॉयमेंटूय दिलें, आनी म्हाका दिसता मायनींग डिपेंडंट लोकांक खूब तेण पावल्ले. ह्यो बँकेक एक्चुली गव्हर्मेंटान ऑक्सिजन दिवन उबी करपाक जाय. हेणी कितें केलें तें चालू आशिल्ल्यो, आपणे कांय प्रयत्न केले ना त्या बँकांक उबी करपाक. बँक उबी जाल्ल्यो काबार केली. ह्या असले दुश्ट लोक आयज गोंयांक आनी केंद्राक राज्य करतात, हें आमी लक्षांत घेवपाक जाय. 7 म्हयने ऑर्डर जाली. आयज म्हाका सांगा तुमी, केंद्राक तेंचो सरकार, राज्याक तेंचो सरकार, विद्वान अशे लोक तेंची आदोगाद लोक बसलेले आसात. ना तरेच्यो तकल्यो त्यो सगल्यो काडटात जेन्ना जाय तेन्ना. सो मायनींग हेजेर आजुनूय तुमचो एक स्टेप कित्याक मुखार वचना. 7 म्हयने आजून जाले, एक पावल मुखार वचना. आनी ब्लेम कोणाक करता? काँग्रेसचो ना स्टेट गव्हर्मेंट, काँग्रेसचो ना केंद्रान गव्हर्मेंट. पयलीं म्हणपाक लागले तुमी सगळे एक जाय, काँग्रेसीन आमकां सपोर्ट दिवचो. All the mine affected peoples, I was quite a long period I was existing there.
I know the problems of the people of Goa. Being a son of a government employee to a honest person, I know the difficulties of livelihood. Nobody will give wages without a job. I was quite astonished to the last 6 months how you people are sustaining in your life. It is a big question mark. Formation of the government, so many things they have asked about. So many questions. Very categorically I told them. 2 days before, when I sat with one of the senior leader of the state, discussing about the formation of the, then he has told me, one of my family friend, his son is only 20-year-old, but here today he is a pancreatic cancer at the 3rd stage. Then I understood about the politics. I told that there itself, Baba, I came here to discuss about the formation of the government, but the fate of the people are this. So I want to take a very firm stand. If at all Congress wants to form a government, I want to form the government with the over protecting the interest of the people of this Goa. I don't want to form the government by killing the people of the Goa. So I had a long discussion with the Congress President also. My stand is very clear. Protect or buy their life. So today, the politicians of Goa should understand that one basically. I know the division among the Goans itself about the mining issue. But Congress Party's stand is very clear. I'll tell you very clearly, we are for the legal mining. We have no compromise in that. Yes, on the interest of the mine-dependent people, about the 1.5 lakhs people, our stand is very clear. Wherever this thing, whatever the way of question, I am telling you and I am clearing it very clearly, we are for the legal mining. For that purpose, to any extent, Congress Party will stand with you. There is no need of any doubt on that stand. But over the chair power, they should also understand. There will be always, in a democracy, there will be a different views. It is their responsibility, accountability to call them to the table and find a solution for this. Resuming the mining activities, there is no difference of opinion with us, for us. We want, as you have all told, I will definitely fix an appointment with the Congress President very soon.